बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमच्या सोम्या जेजूच्या आप परगोडणेचे दोबाचे परबेक आयज आमी तयारी सुरू करता. आयज पयल्या दिसा नोवेनाच्या आमचो विशय जावन आसा निर्मळपण आपणावया, जेजूचे गोवाय जावया. देव आमचो कुंभार आनी ताच्या हातांत आमी चिकोन माती. दर दिसा देव आमकां आकार दिता आनी हो आकार आमी स्विकारूंक सदांच तयार आसूंक जाय. आधुनीक समाजाक निर्मळपण आपणावन आपल्या बेसा पडमणे जियेवप एक व्हड आव्हान वो पिशेपण. पूण आमकां क्रिस्तांवांक निर्मळपण एक खाशेलपण आनी ह्या शेगुणा वरवीं आमी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक पावता. तर दर मनशाक एक निर्मळ जिवीत जियेवंक आनी देवाचें राज बांदूंक ह्या मिसाचे भेटेन त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. आयज पवित्र सभा निरपराधी बालकांची परब समारंभता. आयज आमचे फिरगोचेंतल्या भुरग्यांक भेटयलोलो दीस. ताचे पासत मागुया. आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सवें देवाचो रुपकार पोलियोन ती जे कितें सांगतात तें आयकूंक मान दिवंक आनी देवाची भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत दिवंक जेजूची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणानो, देवाक आमी दिनवासूया वाखाणुया, कित्याक हो वेळ आनीक ही संदी आमकां आयज देवान फावो केल्या हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक. आनी तेच भाशेन देवाक दिनवासूया आमची ही परब समारंभूक आनी हे परबेची तयारी सुरू करूंक देवान आमकां हे भाग फावो केला. तूच ह्या परते देण्या पासून आमी देवाक हे मिसाचे भेटेन दिनवासतना आयज सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयज आमी निरपराधी बाळकां जाणी जेजूक गोवाय दिली आनी हेच पासत ती रोख साक्षी जाली, पयलींच मारतीर ती जाली. जेजू पासत तांणी आपलो जीव दिलो. ह्या निरपराधी बाळकांचो आयज आमी उगडास करता, ताची परब आमी समारंभता. आनीक ह्या परबे समयार आमची ही परब समारंभ जेजूच्या आप परगटण्याची परब समारंभाक आमी तयार सुरू करता आसतना हो विशय आमी घेतला, निर्मळपण आपणावया, जेजू गोवाय दिवं. सदांच जेजूचेर आमचें लक्ष धरून आमच्या जिवितांतलें वायट पयसावन भोव करून चिंतनांनी आवंड्यांनी आमी सदांच निर्मळपण सांबाळूंक आनी हे भाशेन आमचे निर्मळ जिविता उद्देशी जेजू गोवाय दितेनी क्रिस्ती भाव भयण आमी जावं
ह्या मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्यात आमचे चुकी ओळखून घेवया आमची अस्कोताय ओळखून घेवया जायते फावटी घोडे आमी पातकान जियेल्यात जायते फावटी घोडे चिंतनांनी आवंड्यांनी आमी दुसऱ्यांक दुखयला आमकांच दुखयल्या चिंतनांनी आवंड्यांनी निर्मळपण सांबाळूंक घोडे आमचे प्रयत्न जावंक ना आनी भाशेन आमी देवाक पेल्याक आमी अपमान केलो दूख धरून देवाची काकलोटी आमी उलो मारूया आनी पातकांची दूख धरून सोगली म्हणुया हांव पातकी सोड पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्या उच्चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो उगड अपराध ह्या पासत बायकोन सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोरकींच्या बापा आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोख साक्षी जावून आपले जिबेन न्हय पूण मोरनान तुजी वाकाणणी केली आमी जिबेन उचारता तो आमचो बाबा
जिविताची चालीन पोरकोटूंक आमकां कोरपाते आमच्या सोमयान तुझ्या पुताची सुक्रिस्ता वरवे तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. बाकी बोस जोवाच्या पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो आमी आयकलां आनी तुमकां आमी पोरपोट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो देव म्हटल्यार उजवाड आनी ताचे सोबें कसलोच कालूक ना कालुकांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसाव म्हूण आमी सांगले जाल्यार सगळे आमचें जिवीत फोटकिरें कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता आमकां पातक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सोबे आनीक सोतना पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोळ करता कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हटलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सोबें ना जाता म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारती आसा तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमकां आमचो जबाब जातलो शिकारेकाराच्या फासांतली सोन्या बोरी आमी सुटोन गेल्या परतून म्हणुया शिकाऱ्याकाराच्या फासांतली सोन्या बोरी आमी सुटोन गेल्या सोर्बेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिलटले आसले जबाब शिकाऱ्याकाराच्या फासांतली सोन्या बोरी आमी सुटोन गेल्या आमी उदकांत बुडून मोतुल्लीं आसल्या उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो ताची भिरांकूळ लारां आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासलीं जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सोन्या बोरी आमी सुटोन गेल्या ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकलीं जाल्या जाणीर उचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार जबाब शिकाऱ्याकाराचे फासांतली सोन्या बोरी आमी सुटोन गेल्या उतर सर्वेस Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy. आमी तुका वखंता देवा तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता रक्षसांचो निर्मळ पोलसोलीत सोमो तुका वखंता सर्वेस्पोरा Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शाण्यांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागापुरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेल्यान आनी सोर भोंवती आसलेल्या गांवांनी शाण्या कोडे विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमायास बाकणारा उदेशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणांनो, आमी संवसारांत जियेतलीं भाव भयणां संवसाराचे नदर मारता तेन्ना आमी पळयता जायते कोश आनी सगळे आमी कश्टावता. आनी भोव करून जेन्ना निरपराधी मनशां कसलोच गुन्यांव नासतना कश्टावतात तेन्ना आमी जायते फावटी प्रश्न करता, देव ह्या मनशांक कित्याक कोश दिता? कसलोच तांचो गुन्यांव नासतना कित्याक ताणें बेश्टेच कोश्ट सोंसप? देव खंय आसा? देवाक आमचें पडलोलें ना काय? देव आमचे कोश्ट आमी कितें कश्टावता कितें भोगता तें देवाक पडलोलें ना काय? असले भाव भयणान आमी जायते फावटी प्रश्न करता. आनी भोव करून जेन्ना निरपराधी मनशां कश्टावता आनी आमी आमच्या जिवितान संवसारान नदर मारल्यार आमी पळयता. देखीक आमी भाव भयणानो पळोवया, एक मनीस बरो मनीस कोश्ट करता, वावर करता आनीक वावर करून फुडाराचें आपले फामिलीचें उदार पासून जावचें पासत आपले दुडू सांबाळून दवरता, बँकान दवरता, आपल्या फामिलीचे आपल्या भुरग्यांचे फुडार चिंतून. पूण आमी पळयता बँकान घातलोले हे दुडू भलतोच ताचो उपयोग करता, फायदो काडटा आनी ह्या मनशाक ताचेच पयशे मेळूंक ताणें कोश्ट भोगचे पडटा. हे आमी पळयता. निरपराधी तो पूण कोश्ट भोगचे पडटात दुसऱ्यांच्या पातकाक लागून. तेच भाशेन आमी पळयता भाव भयणांनो, जायतीं आमचीं भाव भयणां तरणाटीं शिंगतात, बरीं शिंगतात आनी तांचो हावेस बरें शिकोवप करून बरी नोकरी मेळोवंक, जिवितांत येस मेळोवंक. आनी जायतीं आमची भुरगीं शिंगतात, तरणाटीं शिंगतात, पूण नोकरी मेळच्या वेळार शिकोवप तांकां आसा पूण मेळना. कित्याक घोडे ही नोकरी मेळोवंक तांकां पयशे दिवचे पडटा आनी हे पासत हे तांचे कोश्ट तांचे लागीं घडोना इतले पयशे दिवंक नोकरी मेळूंक. निरपराधी ती कश्टावता. तेच भाशेन आमी पळयता एक मनीस बरो मनीस जो आपल्याचे जावं घर आसा भाट आसा सगळें ताऱ्याल घालूंक सोदता. सगळो पेपर वर्क आसा आपणाचो घराचो घोडे मातशें पयर सकयल आसा तें ताऱ्याल घालूंक सोदता आनी सगळें कायद्यान वेता. देवाच्या भिरांतीचो मनीस सगळें कायद्यान करूंक सोदता पूण कायद्यान तो वेता आसतना ताचे लागीं घडोना. कायद्यान मुखार ताचो वावर मुखारूच वचना. जायते कोश्ट सोंसचे पडटा
आनी असल्या वेळार बाबुड्यान आमी जायते फावटी म्हणटा देव खंय आसा. मनशाक कश्ट वतात देव खंय आसा. आनी जायते फावटी आमकां घोडये जाबाब मेळना. आयज आमी परब करता निरपराधी बाळकां जांकां हेरोद राजान त्या काळार जिवेशी मारली. 2 वर्सांची उणे पिरायेची ही बाळकां. आनी जेन्ना आमी ही घोडणी आमी नियाळटा तेन्ना तांचे आवयांक कितें जालें तें आमच्यांनी चिंतूंक जायना. आपल्याच्या आवयच्या उंटयेंत आसलेली ही बाळकां ताका काडून जिवेशी मारली. देव खंय आसलो काय. जेजू पासत ती मरतात. कित्याक आमी जाणा हेरोद जेजूक मारूंक सोदतालो पूण विद्वानांनी आपणाक फटयलो या ते राजान फटयलो विद्वानांनी फटयलो म्हूण तो सगल्या बाळकांक हेरोद जिवेशी मारलो. देव खंय आसा हो जायतो आमी प्रश्न करता. खंय आसलो काय. देवान कित्याक तांकां हें मरण दिलें. ताचे लागीं उलोवंक जायनासलें. निरपराधी ती कांयच पातक नासलें. निर्मळ ती कित्याक तांकां हें मरण दिलें. हो जावन आसा भाव भयणांनो आमचो गूट. आमी म्हणटा हे कोश्टांचो गूट. जायते फावटी घोडे आमकां समजना कित्याक. पूण एक भाव भयणांनो आमकां तावें जाता तें म्हणल्यार देवाक पदवी आसा. जें वायट घडटा त्या वायटांतल्यान बरें उत्पन्न करूं. आनी हेच पासत आयज ही निरपराधी बाळकां कश्ट तांकां मारली पूण देवान तांकां स्वर्ग बसायलो. आनी हेच पासत ती पयलींच मार्तीर जाली. जेजूक ताणें गवाय दिली. उतरांतल्यान न्हय आपल्या कोरण्यांतल्यान न्हय ल्हान ती पूण आपलें रगत व्हारून. आनी हेच पासत ती स्वर्गा राज्यांत बोड. तांचो मुकूट आदी फुडेंच ताणें घेतलो. स्वर्गी राज्याचो मुकूट आदी फुडें जेजू पासत ताणें घेतलो. आमी पळयता वायट घडल्यारूय हे वायटांतल्यान आमचेर अन्याय जाता आमी कश्ट वता पूण ह्या कश्टांतल्यानूच देवाक पदवी आसा बरें आमच्या जिवितांत हाडूंक आनी देव हाडटा. आनी हेच पासून जायतो मनशाक कश्ट वतात ताचे चुकीक लागून निरपराधी मनशाक कश्ट वतात. कोस तांकां भोगतात पूण देव तांच्या जिवितांत जायते बेसांव दिता. जाल्यार आयज बाबड्यान आमी नियाळटा. आयज आमी विशय घेतला निर्मळपण आपणावया जेजूचे गवाय जावया. आनी निर्मळपण म्हणटा आसतना भाव भयणांनो आमचो मनामेंत आमकां सांगता नवो मनामेंत चिंतनांनी आनी आवंड्यांनी आमी निर्मळ जावंक गरज. फुडें आमी जायते फावटी म्हणटा निर्मळपण म्हणल्यार फकत जेन्ना आमी बेमर्यादेचें न्हेसता जेन्ना आमी आमचे कुडीचेर राड पातक करता तेन्ना आमी निर्मळपण इबाडटा इतलेंच आमी जायते फावटी म्हणटा. पूण भाव भयणांनो आमकां अदीक आनी अदीक आमच्या चिंतनांनी आवंड्यांनी आमी निर्मळ जावंक गरज. निर्मळ जावंक गरज. आयज भाव भयणांनो हे संवसारांत अन्याय वाडटा. वायट लोक वायट करता. निरपराधी मनशां कोस सोंसतात. कित्याक पासत कित्याक आमी काळजान आनी मनान निर्मळ न्हय. आनी आमकां आयज देवाचें उतर सांगता कित्याक पासत ह्या बाळकांक जिवेशी ही बाळकां मरूंक पावली एका मनशाच्या वायटाक लागून. हेरोद राजा आनी कसलें ताचे काळजा मनांत वायट आसलें हेरोद राजाचें. पयलें वायट भाव भयणांनो आमी पळयता तो भिरांतीन भरलेलो. भिरांत ताच्या काळजांत भिरांत ताच्या मनांत आसलेली. आनी कसली भिरांत काय कोणूच आपणाची लढाय करून आपणाची जी पदवी आसा ती काडून कोणूच व्हरत. आनी हेच पासून ताका जेन्ना खबर पावता की राजा जल्मला हे विद्वान ताका सांगतात राजा जल्मला आमी ताका मेळूंक आयले तो उचांबूड जाता भिरांतीन कित्याक ताका नाका आसलें दुसऱ्यान आपणाची लढाय करून दुसरो राजा जाल्लो नाका आसलो. आनी हेच पासून ही ताच्या काळजांत भिरांत आसली. आनी हे भिरांत आसली हे भिरांतीक लागून तें वायट करूंक पावता.
दुसरें आमी पळयता भाव भयणांनो ताच्या जिवितांत निड्डूकाय आसली आनी निड्डूकाय कसली तीच. दुसरो कोण राजा जायत आतां दुसरो राजा जातलो आपणाक सोकला उडयतलो आपणाचो मान देंवतलो आपणाक कोणूच मान दिवचो ना आपणाची आनी पदवी उरची ना. निड्डूकाय ताका जाय. म्हणून हें ताच्या काळजांत वायट आसलो. निड्डूकाय ताच्या ह्या काळजांत आसलो. आनी हेच पासून भाव भयणांनो आमी पळयता हे निड्डूकायेक लागून तो ह्या निरपराधी बाळक्यांचो जीव घेता. आनी हो हेरोद राजा वायट ताच्या काळजांत ताच्या मनांत हेंच वायट वायट बोल्लोलें. तेच भाशेन ताच्या काळजांत एक गोर वाचलोलें. आनी हेच पासून जेन्ना ताका विद्वानांनी फटयलो कित्याक ताणें सांगलोलें परतून येवन आपणाक खबर दियात जेजू खंय जल्मला राजा खंय जल्मला. पूण तें येना ताका फटयतात आनी फटयलो म्हूण तो रागान बोल्लो म्हणटच ताच्या काळजांत वयतलो राग शिजूंक लागलो आपणाक फटयलो. ताचें गोर फटयलो आपणाक फटयलो हे पासत ताच्या काळजांत तो राग शिजलो आनी ह्या रागान भरून ताणें वायट पावल आदारलें आनी हे निरपराधी बाळकांचो जीव केलो. म्हणून हो हेरोद जावन आसा भाव भयणांनो एक खुणा आयज. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी हो हेरोद काळजांत मनांत तो हेरोद घेवन आसा आनी कितें काय ही निड्डूकाय राग भिरांत घेवन आसा. आनी कांयच भाव भयणांनो निरपराधी मनशां फसटवता जाल्यार हे आमच्या वायटाक लागून जे काळजांत आमचे आसा भोव करून निड्डूकाय राग गर्व आनी हेच पासत आयज आमकां विशय सांगता आमी निर्मळपण सांबाळूंक गरज. चिंतना आनी आवंड्यांनी आमी निर्मळ जावंक गरज. आनी जितलें म्हज्या जिवितांत तें वायट आसा तितलोच हांव दुसऱ्यांक वायट करूंक पावता. तितलोच ह्या संवसारांत कोश्ट वाडटात. निरपराधी मनशां कोश्टवतात दूख सोंसतात. तूं आयज भाव भयणांनो आमी ह्या जेजूच्या सुमया जेजूच्या आप परगोटणेचे परबेक आमी तयारी करता आसतना आनीक आयज ही परब निरपराधी बाळकां रोक्साचें जी परब आमी करता आसतना हें निर्मळपण आमच्या जिवितांत आपणाक प्रयत्न करूया. आमचे उद्देश भोव करून आमी क्रिस्ती भाव भयणां आमी क्रिस्ती भाव भयणां कशी आमी उजवाडान जिवंक गरज दुसऱ्याक आमी देख जावंक गरज. आनी हेच पासून आयज पयलें वाचप जो आमचे पयले चिठेंत आमी आयकलां आमी क्रिस्ती भाव भयणां उजवाडाची मनशां जावंक गरज. उजवाड म्हणल्यार हो जेजून आमकां शिकयल्या ती तत्वां आमच्या काळजा मनांत मोगाची शांतेची आमच्या काळजान मनांत आसूंक गरज. ही तर म्हज्या काळजांत ना जाल्यार पयलें वाचप आमकां सांगता देवाचें उतर आमकां सांगता आमी काळोखांत जियेता आनी काळोखांत जिवन आमी बेश्टेच भायल्यान दाखयता लोकांक की आमी देवाक लागीं आसात आनी भाग्योन जो आमकां म्हणटा आमी फोटकेरी. आमी भायल्यान बेश्टी आमी देवाक लागीं आसा भायल्यान आमी बेश्टीच क्रिस्तांव म्हूण दाखयता पूण आमी भितरल्यान आमचें जिवीत काळोखान बुडलोलें आसा. आनी हेच पासून हो उजवाड आमच्या काळजांत जेजून आमकां हाडला तो उजवाड आमच्या काळजांत घेवंक गरज. आमच्या काळजांत मनांत आसलेलें वायट नपयत जावंक गरज. निर्मळ आमी जावंक गरज. आनी ह्या निर्मळपणान भरून आमी जेजूक कोवाय दितले. तर भाव भयणांनो आयज ह्या मिसाचे कडेन आमी वांटो घेता आसतना देवाक दिनवासुया आनी कांय जेजू आमकां सगल्यांक आपल्या देण्यांनी कुरपेन भरता आमच्या जिवितांतलें वायट काडून उडयता आनी भाशेन आमी ल्हव ल्हव दुसऱ्यांक बरें करूंक पावतले. दुसऱ्या सोबी हो जेजूचो उजवाड आमी दिवंक पावतले. आमचे भितर आसलेलो काडोक पयस जातलो. हे भाशेन आख्खो समाज आमचे उद्देश बरो जावंक पावतलो. तर भाव भयणांनो आज हेंच देणें आमकां मागुया. काळजा मनान नितळ जावया काळजांतलें वायट पयसावया आनी भाशेन समाजांत शांती मोग
विस्तारूंक जेजूचो उसवाड विस्तारूंक आमी प्रयत्न करुया. हेंच देणे आमकां हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना जोण एकल्याक मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. भाव भयणांनो, चिंतनांनी आवंड्यांनी निर्मळपण आमी सांबाळटले आमच्या जिवितांतले काळजांतले वायट आमी पयसायतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हें चळकून घेवन ह्या वेळार आमच्यो गोरसो मागणी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आनी बिस्म साहेब फिलीप नेरी तशेंच सगळ्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या पाद्रींनी म्हत्वाशांनी आनी माद्री भयणांनी निर्मलपणाचो शेगूण आपणा भितर वाडोवंक आनी पोरचेक निर्मलपणाचो मारोग दाखोवंक तांकां कृपा आनी बोल बापा लागीं मागुया. Dunia devo, aikam sotalo, bukti ponan marta ulo. आयज आमच्या देशाच्या नागरिकांची भलायकी सांबाळूंक जायते भलायकी केंद्र वावुरतात. तर असले परिस्थितींत सरकारान पोरजेच्या बरेपणाक लागू जातात ते उपाय बेगोबेग घेवंक आनी जिविताक मोल दिवन जिवीत विरोधांतल्यान मेकळी करूंक मॉर्टलिटी रेट उणी करूंक सुरक्षीत दवरूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia devo, aikam sotalo, bukti ponan marta ulo. बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्ताक आपणायला तर क्रिस्ताक गवायकी दिवपा सारकें आमचें जिवीत जावंक आनी निर्मळपणाचो शेगूण आमच्या जिवितान आपणावंक दुसऱ्या बरोबर नितोल काळजान आनी बऱ्या मनान वावर करूंक आमी शिकूंक बापा लागीं मागुया. Dunia devo, aikam sotalo, bukti ponan marta ulo. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या आवे मारियाचो समुदाय आनी रुजाय सायबिणीचो समुदाय सगळ्यांनी समुदायाचें मन आपणावंक जशें मागण्यांत थीर रावंक गोरजे वतांक पावंक एकचार सांबाळून भावपणांक जियोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia devo, aikam sotalo, bukti ponan marta ulo. एक घोडी बरोगीच रावून आमच्यो काश्या गोरसो देवा मुखार आमी दवरुया. आयज करीत भाशेन आमी सगल्या भुरग्यां पासत मागता आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सगल्या भुरग्यां पासत मागुया की तांणी ल्हानूचतान देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडून बरीं तत्वां जेजूची तत्वां तांणी आपणावंक मागून तेच भाशेन जायतीं आमचीं भुरगीं सुपुल्लीं भुरगीं ओपांगूळ आसात जायते घरांनी ओपांगूळ घरांनी आसात जावं आमच्या घरांनी आसात तांकांय तांचें भुरगेपण खुशालकायेचें जावं सगळ्यो सोंपेपणां तांकां मेळूंक मागुया. आख्ख्या संवसाराक पेखोवणी शांती आशिल्ली शांती मेळूंक मागुया आनी देवान आमकां आमच्या कुटुंबाक सदांच सगल्या वायटांतली भोव करून सगल्या पेस पिडेंतली निवारूंक बरे भलायकेन सांबाळूंक मागुया.
सर्गीच्या बापा, तूं आमचो मोगाळ बाप, आमकां कितें गरज तें सगळें तुका तावें. भक्तीन आनी विस्वासान बापा आमच्यो गरजो तुका आमी उबारल्यात, दोयेन तूं मानून घे. आनी सदांच आमच्या जिवितान काळजा मनान नितळ रावंक, निर्मळपण सांबाळूंक आनी हे भाशेन बरे जिविता उद्देशी तुज्या पुता जेजूक आमी गोवाय दितेनी क्रिस्ती भाव भयणां जावंक आमकां सगल्यांक तुज्या देण्यानी आनी कृपेन भर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Jivitaco mogan kele bedunico Bapa tuje utur mata mogan tuko jivit bokta Bapa tuje utur mata mogan tuko jivit bokta Bapak sumur bile jivit tacat sutrar bandut ladung hits betunis Jesu vorbi आत्म्याचे बोल आमचे द्याता बापा तुझे उतर म्हणता मोगान तुका जीवित भोगता बापा तुझे उतर म्हणता मोगान तुका जीवित भोगता. मोच्या बाबा भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोड पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विचून काडली. ह्या सोडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो उलोवन सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dlbaranco सर्वेस्पोर तूं. Dlbaranco सर्वेस्पोर तूं. Sorg ani संसार भोल्या तुझ्या वैभवात.
उत्सर्गी तुका सोयीसू सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोय सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयीसू बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसली. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळचें तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशां पासून तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco go porgotoya. Jesu melo, জীবন জানা, Jesu জীবন জানা, Jesu nowia, Yetolo, nowia, Yetolo. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोटीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरसुळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशी आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्म ददा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार पापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
भाव भयणीनो जेजू निर्मळ जिवीत जियेलो आनीक आमकांय आमी काळजा मनान नितळ निर्मळ आसूंक शिकोवन दिली. आयज जेजून शिकयलेले मागणें करता आसतनाच निर्मळपण आमी आमच्या जिवितांत भोव करून काळजा मनान चिंतनांनी आवंड्यांनी आमी सांबाळून आनी भाशेन समाजांत बरें करतलीं भाव भयण आमी जावं दुसऱ्यांक बरें दितलीं आनी बरें करतलीं भाव भयणां क्रिस्ती भावार्थी आमी जावं त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सदवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदारकाक लोटेन सर्व पातकांतले सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसून या.
देवाक आनी मेंढऱ्याक भेटोवचें प्रथम फळ कशें मनशां मदली तांकां सोडून घेतल्यान जो मेंढरो वेता तोय ताचे फाटल्यान तीय वेता. प्रार्थुया. हो मोगाळ बाबा, अजून उलोवंक यें नासलोल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोगशाक्ष्यांचो मुकुट जोडून विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समारंभून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सुर्गेच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवणदाराचे जिविताचे भोरतेन आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. मातशें बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आवे मारयाचो समुदाय आनी रुजाय सायबिणीचो समुदाय तांकां आमचे दिनवास. आयज आमकां ही मिसाची बॅट समोरमल्यान देवाचें उतर परगोटलां फादर एल्वीस सालिगांवच्या सेमिनारीन आत्मीक गुरू कसो सेमिनारिस्तांचे खातीर वावुरता तर ताका आमचे दिनवास. फाल्यां मंगळार फाल्यांचो विशय मोग विस्तारुया जेजूचे गोबाय जावया. पवित्र आत्म्याचो समुदाय आनी सावूत सायबिणीचो समुदाय जाता ते भाशेन वेळार येवन आनी तेर्सांत वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. 15 तेस उपरांत मीस येता. वेळार येवंक मागता, बेगीन आदींच फुडें येवंक मागता, कित्याक सोपी कोच्ची पडटा देखून बेगीन आयल्यार वेळार जाता. उबी रावया. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज आमी सगल्या भुरग्यां पासत मागता ह्या तांच्या परबे दिसाक. म्हणजे कितें प्रार्थना हांव करता हांगासर भुरगीं जे आसात आनीक तेच भाशेन तुमच्या कुटुंबांत शेजाऱ्याक आसात त्या भुरग्यांक हे वेळार मनांत हाडून हे मागणें करता आसतना तांचे पासून तुमी मागचें की उदीक आनी उदीक ती देवाक पेल्याक च्या मोगान वाडूंक आनी तेच भाशेन बरी भलायकी तांकां आसूंक सगल्या पेस्पिडेंतले ती पयस रावन तांचे पासून आमी मागूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान तुज्या नांवांक तुवें वाखाणणी मेळोशी केली. पवित्र सभा भावार्थान तुजे जतनायेक ओपून दिता त्या तुज्या भुरग्यांचेर बोलेपणान नदर घाल. आंकवारीतावन जल्मल्ल्या तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशेन घेतली, तांकां वेंगेत घेवन आशिर्वाद दिलो आनी सगल्यांक ती अदोर्ज कशी दिली. तशेंच बापा हांगासर आनी तेच भाशेन हांगासर येवंक घडोवंक ना आमच्या कुटुंबांनी आसात, शेजाऱ्याक आसात, वाड्यांत आसात, त्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें ती वाडत वेताना मनशाचे बरे चाली बोली वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान संवसारान क्रिस्ताची साक्षी जावन भावार्थ विस्तारून आनी राखूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. ती सोड पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Udentice
प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उसवाडान सोगल्या पोरसान तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेंत मुखामळ रूप पळयोवन निरंतरीन आनंद भोगूंक आमकां पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय. Amche kali so